संकोष्टांनी सोता तुका, हुसक्या कोंतली सोता तुका, खुशालपणान सोता तुका, सगळे कोडे सोता तुका. दिसा फाटो देताना काळजांतले उद्गार सोता. आयच्या दिसाचे सरगुजो तुका दुनिया ते भेटयता. संकोष्टांनी सोता तुका, हुसक्या कोंतली सोता तुका, खुशालपणान सोता तुका, सगळे कोडे सोता तुका. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. मोगाळ बाबा भयणो, आयज साद्या काळाचो 14वो आयतार आनी ह्या आयताराक जेजू आमकां आपूण शांत आनी ल्हानवेक काळजाचो हें उगडास करता आनी आमकां जीं आमी थकल्यांत, जीं निराशी जाल्यांत, ओज्याच्या बारा खाला आसात, तांकां आपणाशें आपयता. आयज ह्याच बरवाशान आमी जीं तोकल्यांत, निराशी जाल्यांत, सगळें आमचें निराशीपण घेवन जेजूशी वचुया. जेजू आमकां समाधान करतलो. तर ह्या मिसांत आमी जेजूशी वचून ताचे सरशी आमी शिकूंक देवाची कृपा आमी मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमचीं पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बरो अपराध. ह्या पासत बायगेवन सदांच सांकवार बरें सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव, आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कोर, सुम्या काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. सुम्या काकलूत कोर. देवाक आमी सगळी मोहिमा दिवया. मोहिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया, सर पदवेदार देवा बाबा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या तर वैभव बसत आमी तुका वाखणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा, देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप खाता. आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमे, जेजू क्रिस्ता एकलोच बोवी, एकलोच ईश्वर, एकलोच परमेश्वर. आमेन. प्रार्थया. मोगाळ बाबा, पडलेलो संवसार तुज्या पुताच्या कालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. पातकांच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयलें. तशेंच सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता, राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक. आमेन. जकारियासाच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेश्वर अशें म्हणटा, सियोनाची दिवे एकदम खुशाल जा, जेरुसलेमाची दिवे आनंदाचे उल्हास सोड. ओ पळय, तुजो राजा तुजेशी येता.
तो प्रामाणीक आनी जोयतिवंत. तो बोलो आनी गाडवार बसून येता. गाडवाच्या पोरार म्हणजे गाडवाचे कोचराचेर बसून येता. एफ्रायमाच्यो गाडयो आनी जेरुसलेमाचे घोडे तो नाच करतलो. झुजाचो दोणू तो मोडटलो. राष्ट्रांक शांती परगटतलो. ताचे सम्राज एका दोर्या थावन दुसऱ्या दोर्या पर्यान आनी नदीचे देगेर थावन पृथ्वीच्या शिमा पर्यान पावतले. देवाचें उतोरें. देवाचे वड कर. आमचो जबाब. देवा म्हज्या राजा, सदांकाल तुजें नांव वाखाणटा. म्हणुया. देवा म्हज्या राजा, सदांकाल तुजें नांव वाखाणटा. देवा म्हज्या राजा, हांव तुजी वडवी गायतां. सदांकाल तुजें नांव वाखाणटा. दिसान दीस तुका दिनवासता. तुज्या नांवाची स्तुती करता. जबाब. देवा म्हज्या राजा, सदांकाल तुजें नांव वाखाणटा. सर्वेश्वर कितलो कोणवाळो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सोट करून चोडटा तसलो न्हय. तो एकदम मोगाळ. समेस्तांक सर्वेश्वर कितलो बरो. सगळ्या आपल्या रोचणांक कितलो माये मोगाचो. जबाब. देवा म्हज्या राजा, सदांकाल तुजें नांव वाखाणटा. तुवें रोचलाय तें सगळें तुका दिनवासूं सर्वेश्वरा. तुजे भक्त तुजें वंदन करूं. तुजे राजवटकीची महिमा गाजोवं आनी तुजी पदवी परगट करूं. जबाब. देवा म्हज्या राजा, सदांकाल तुजें नांव वाखाणटा. दिल्ल्या उतराक सर्वेश्वर सदांच विस्वाशी. सगळ्यो ताच्यो कोरण्यो माये मोगाच्यो. सोकला पडटल्यांक सर्वेश्वर आत दिता. जुलुमान चेपलोल्यांक तो नीट उबीं करता. जबाब. देवा म्हज्या राजा, सदांकाल तुजें नांव वाखाणटा. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भाव भयणानो, तुमचें जिवीत कुडीच्या पोंडावण्या प्रमाणे न्हय. तुमचें जिवीत आत्मीक जिवीत. कित्याक देवाचो आत्मो तुमचें सगळें बिराड करून जियेता. खरेंच क्रिस्ताचो आत्मो तुमचो सगळें नासलो जाल्यार तुमी क्रिस्ताची जावची नासल्यात. जाणें जेजूक मरणांतलो नव्यान जिवंत केला, ते देवाचो आत्मो तुमचें सगळें बिराड करून जियेता. अशें जाल्यार जाणें जेजूक मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केला, तोच तुमचें सगळें जियेतल्या आपल्या आत्म्या वरवीं तुमच्योय विनाशी कुडी नव्यान जिवंत करतलो. म्हणटच भाव भयणीनो, आमकां कायदे आसात खरे, पूण मांसार रोगता प्रमाणे आमी जियोवचें म्हूण आमकां मांसार रोगताताय कायदो ना. मांसार रोगता प्रमाणे जियेशात जाल्यार तुमी मरतल्यात. पूण आत्म्या वरवीं कुडींच्या कोरण्यांचो जीव काडशात जाल्यार तुमी जिवी आसतल्यात. देवाचें उतोरें. देवाचे वड कर. उबी रावया. सर्वेस्पराक जय जय. बापा, सर्गींच्या आनी प्रेतुमेंच्या दोनया, हांव तुका दिनवासतां. कित्याक सर्गींच्या राजाचे गूट तुवें ल्हानांक उक्ते केल्याय. सर्वेस्पराक जय.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान महिमा तुका सुमया जेजून म्हणलें बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या दोनया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्यो आनी सुपुर्ल्यांक उक्त्यो केल्यो म्हूण हांव तुका दिनवासतां ओय बापा हेंच तुका बरें दिसलें सगळें म्हज्या बापान म्हज्या हातान घाल्लें आसा आनी पुताक कोणूच वळखना बोगोर एकलोच बाप तशेंच बापाक कोणूच वळखना बोगोर एकलोच पूत आनी ज्या मनशाक पूत आपले कोशेन बाप दाखय तोच सगळीं तुमी कोश्ट करतात आनी ओज्याच्या बाराकाल आसात ती म्हजेशी यात आनी हांव तुमकां समाधान करतलों म्हजें जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें तर म्हजें जू सोंपें आनी हळू म्हजें ओजें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखणी तुका क्रिस्ता मोगाळ बाबा भयणो आयज ह्या वाचपाचेर एक ल्हानसो नियाळ करुया आनी नियाळ फुडें व्हरतना एक घडणेचो म्हाका उगडास येता हांव एक फावटी कोणाक सतेसांव लावपाक गेलो आनी हो जाणटो मनीस आनी ताका कॅन्सराची पिडा जाल्ली हांवें ताचें कुमसार आयकलें जाय तो वगत ताणें कुमसार केलें आपणाच्या जिविताची खबर म्हाका सांगली आनी कुमसारा उपरांत हांवें ताका विचारलें आतां तुका कशें दिसता देवान तुजी पातकां बक्षिल्यांत आतां तुका कशें दिसता आनी हो मनीस म्हणपाक लागलो फादर हांव आदीं भियेतालो कुमसार जावपाक म्हजी पातकां पाद्रीक सांगोंक पाद्री कितें चिंततलो कितें म्हणटलो आयज हांवें सगळें सांगलां आनी हाच्या उपरांत म्हाका वेगळेच भाशेचो ही शांती मेळ्ळ्या हांव आनीक आदले भाशेन उचांबळ ना म्हाका कितें जातलें आतां म्हाका कॅन्सर आसा हांव मरतलो कितें जातलें ताची म्हाका हुस्को ना धास्ती ना आतां हांव देवा सवें शांतीन आसा आनी हे फुडले म्हजे कोश्ट म्हाका कोश्टूय पडटाय जाल्यार हांव ते फुडें व्हरूंक तयार आसा आयज हीच जेजूची उतरां आमकां मेळटात सगळीं तुमी कोश्ट करतात आनी ओज्याच्या बाराकाल आसात ती म्हजेशी आहात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो जेजू म्हणटा आपूण समाधान करतलो आनी ह्या भावाच्या जिवितांत पळयलें जाल्यार ताका समाधान मेळ्ळें पयल्या वाचपांत जेजू समाधानाचो शांतीचो कुंवर हें आमकां दिसून येता आनी हें बाकीत जाकारियस प्रवादी करता सर्वेस्पर अशें म्हणून बाकीत करता सियोनाचे दुवे एकदम खुशाल जाव मागीर मुखार गाडवाच्या पोरार बसून येता तुजो सरवंडार तो तुका सोडूंक येता राष्ट्रा आनी झुजाक वयची ना आनी गाडवाचेर येता म्हणजे तो शांततायेन येता सुसेगाद येता आतां आनी झगडीं आनी झुजां ना देखून थंयसर म्हणलोलें आसा झुजाचो दोनू तो मोडटलो घोडे जांकां झुजाक घेवन वेतात ते नाच करतलो म्हणजे आतां शांती आसतली आनीक झगडीं नात उंचाबळाय ना त्रास नात लोकांक एकामेकाक मारपाची कसलीच गरज ना हें सगळें तो मोडटलो तांचे झुजाचे दोनू आसा तो घोड्यांक नाच करतलो म्हणजे शांती आमकां दितलो असलो सरवंडार येतलो हें बाकीत करता जाकारियस प्रवादी सर्वेस्पर तुमकां हे भाशेन सांगता म्हूण सांगता आनी हें केन्ना सांगता जेन्ना ती गुलामपणांत आसली त्या मार फार सोंसतालीं तेन्ना
ही कुशालकायेचो बरवाशाची खबर तांकां तो दिता. जेजू शांतीचो कुंवर आनी तो आमकां शांती दिवंक समाधान दिवंक आयला. थंयसर जेजूय म्हणटा हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो, तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. जेजूचेर आमी पातयेता खरी. जेजू आमकां शांतीन वागयतलो. ही वील कम्फर्ट अस. आमचे दुखी आसात, कश्ट आसात ते पयस करतलो. तरी आसतना जेजूच्या जिविताचेर आमी नियाळ करुया. जेजूनूय जेसेमनीच्या मळ्यांत मागलें, तो उचांबळ जाल्लो सारको आनी बापा लागीं तो मागता. तो रगत उमेलो अशें आमकां मेळटा. आनी इतलो उचांबळ तो जाल्लो बापा लागीं मागता, ही काल्स पयस कर, म्हज्यान आनी जायना. कित्याक ताच्या दोळ्या मुखार आसले ताचे कोश्ट. कोण परी ताका मारतले, ताच्या माथ्यार कांट्याचो मुकूट घालतले, ताका वडीत व्हरतले, शेवटी खुर्सार मारतले. सगळें पळोवन जेजू भियेता, ताचेर आकांत येता आनी तो बापा लागीं मागता, हें सगळें पयस कर, म्हज्यान जायना. पूण बापाची खुशी वळखल्या उपरांत आमी मागीर जेजूक पळयलो जाल्यार तो शांत आसा. ताका मारतात कितेंय करूं, एक जाप काडिना, शांत जाता तो. कसलीच उचाबळाय ताच्या जिवितांत आमकां दिसून येना. आनी दुसरें वाचप आमकां भाग्योन पावलूची खबर सांगता, आत्म्याची आनी कुडीची. तो सांगता आपणाचे एक्सपिरियन्सा प्रमाणे, कित्याक ताकाय बीन त्रास आसले. अ थॉर्न इन अ फ्लॅश म्हणटा तो. आपणाच्या कुडीक एक कांटो आसा, कसलो तो आमकां सारकी विस्कटावन कोणेंच सांगोंक जायना, पूण ताका त्रास पडटाले. आनी हें आसतना तो हे सगळें आमकां सांगता. आयचे जायत्यो चिटी बरयता. आयचें वाचपूय ताचें बॅकग्रावंड आसा वाचपाक. आत्म्या वरवीं जिवंक तो सांगता. इतले कश्ट आसतना तो देवाचेर पातयेवन जियेता, शांततायेन जियेता. देवाचें उतर सगल्याक परगडटा. आयज होच आमकां उलो जेजू आमकां सांगता खरें, म्हजेशी येयात, हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हजे जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात. म्हजें जू सोंपें. ही सगळी वस्तू आसात जेजूच्यो आनी आमी जेजू सरशी येता तेन्ना हें सगळें भोगता. तरी आसतना जेजू आमकां तेंय सांगता, आपूण कोस त्रास काडचो ना. हें काडटलो हें शुअर सांगना, पूण हे कोश्टा त्रासांनी आमचे बरोबर तो आसतलो. आमची उचांबळाय पयस करतलो. आमकां हे कोस सोंसूंक आदार दितलो आनी शांततायेन आनी समाधानान आमकां हें सगळें व्हरूंक आदार दितलो. ही मातशें गॅरंटी आसा. आमचे कोश्ट काडटलो ही गॅरंटी ना. थोड्यांक देवाचे कृपे प्रमाणे हिलींग मेळटा, जायतीं बरीं जातात, तांचे कोश्ट पयस जातात, तांचे सगळीं आकांत आसा तो भिरांत आसा ती पयस जाता. पूण थोड्यांचें दुयेंस तशेंच उरता. आनी असलेय वेळार जेजू आमचे सोबे आसा हें जेजू आमकां दाखयता. आनी हे कोस त्रास सगळे आपूण तुमकां समाधानान शांतीन ते फुडें व्हरूंक आदार दितलो हें जेजू आयज आमकां आश्वासन दिता. तर आयज त्या मनशाचो उगडास करुया. तो कॅन्सरान गोडे बारी फडफडटालो, ताका जायते कोस त्रास जाताले. तरी आसतना आतां तो म्हणटा ते भाशेन, आतां म्हाका समाधान जालें, आतां हांव शांत जालां, हे कोश्ट फुडें व्हरूंक म्हाका बळ मेळ्ळां. ते भाशेन आमच्याय कोश्टां वेळार आमी जेजूशी या. जेजू आमकां आदार दितलो, शांततायेन समाधान आमचें तो करतलो. आनी आमी तर जू पळयला जाल्यार आतां ट्रॅक्टर घालून शेतां आमी कोसतात, पूण आदीं 2 बैल आसताले आनी बैलांचेर जू आसताले. तें जड आसल्यार बैलांक इजी जातालें फाटलें आहा तें ओडपाक जोत, न्ही जाल्यार डिफिकल्ट जातालें. देखून जेजू म्हणना तुमचें जू हांव काडटलो, जड आसा तितलें तुमकां इजी जातलें मुखार वचोंक. सो
हें जू जेजू आयज सांगता सोंपें म्हजें जू आनी हळू म्हजें ओजें. ह्या सगळ्या वस्तूंनी जेजू आसा आमचे बरोबर आनी आमच्या दुखीन कोश्टांत आकांताच्या वेळार तो आमचे सांगाता आसा हें उगडें आसतोरया. ह्या दिसांनी ही पिडा सारकीच लागीं पावल्या. आमच्या गोंयांत येयला जायते कडेन गोंयांत जाल्या. आमकांय बीन हीच भिरांत येयल्या आसतली. आकांत येयला आसतलो आमचेर. आमकां कितें जातलें आमी सगळीं टेन्शनान आसात. ह्या वेळार जेजू म्हणटा म्हजेशी येयात, हांव तुमकां समाधान करतलो, हांव तुमच्या काळजाक शांती दितलो. आनी हें दुयेंस आमकां येयलें जाल्यार आमचे लागीं कोणूय भाशेन तरी आसतना हांव तुमचे सांगाता आसतलो हें जेजू आमकां सांगता. तुमच्या कोश्टां त्रासान दुखी मदें हांव तुमकां आदार दितलो हें जेजू आमकां आयज सांगता. देखून ताचेर पातयेवया. जेजूचें जू जें सोंपें आनी हळू आसा तें आमचें घेवया आनी आमचें जू जेजूचेर दिवया आनी जेजू सांगाता चलूंक ह्या मिसांत देवाची कृपा आमकां मागुया. सगळीं उबी रावया. आनी ह्या वेळार आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सोत मानता देवा सर पदवेदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर उसणारा, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो, आंकवार मरेतायन जल्मलो, पोंच काल ताणें कोस सोंसलें, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय ताण जिवे आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभी, भक्ताचो एकतार, पातकाचें भोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमीन. ह्याच भावार्थान बरून आमची थोडी मागणी आमी बापा मुखार उबारुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यां पासत मागुया. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप नॅरी आमच्या गवणे बापाक, तशेंच आमचे फिरगोजेंत वावरतल्या यादनिकांक आनी हेरां धर्मिकांक बापान आपल्या पुता जेजूच्या मोगाक ओदीक गोट रावंक आनी आपल्या जिविताचे चालीन जेजूच्या मोगाचे जिवेक गवाय ते जावंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आमची गातूर कर. देश कारबार चलयतल्या पासत मागुया. आमच्या देशांत धर्मा जाती खातीचो भेदभाव वाडत आसा. असलें हें समाजीक आनी राज्यीक वायट नपयत करूंक आमचे आमदार, मंत्री आनी फुडारी वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आमची गातूर कर. आमच्या जोण एकल्या पासत मागुया. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाच्या खातीर संवसारांत जायती उचांबळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडयेंत आसा आनी कोश्टवता आनी 4 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक बेगीनूच उपाय, निगा घेतल्यांक सोंसणिकाय आनी गोठाय, पिडेंत कोश्टवतल्यांक बेगीनच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आमची गातूर कर. आमा फिरगोजकारां पासत मागुया. आमी सगलीं जितलेय पावटी पवित्र मिसाचे बलिदानांत वांटो घेता तितलेय पावटी आमी आमचे गोराबे, आमच्यो समुदायो आनी आमची फिरगोज एकामेकाच्या मोगान आनी हुस्क्यान बुडलेली जावं, एकामेकाच्या जिवितांत शांती समाधान हाडूंक वावरूंक आमकां बापाचो आदार मागुया.
दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आहे आमची काकूट कर. सर्गीच्या मोगाळ बापा ही सगळी मागणी आमी तुज्या हातीन उबारता. आमच्या काळजा मनांत आसात ते सगळे आवडे तूं स्विकार कर आनी शांती पावय म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमीन. संसारांतल्यो मोंजात पेटू तुका सायबा नाका जाल्यो इतल्यो चालत्यो आनी ओळख्यो ओगोनिता खुशो मानत्यो तुज्याच मोगाल पुताक धाडलोय पातकी सोय मांतातले सोयलोय तोच पेट तुका कोता पडोय आनी आमचेर काकल्यो दिवोय तुज्याच मोगाल पुताक धाडलोय पातकी सोय मांतातले सोयलोय तोच पेट तुका कोता पडोय आनी आमचेर काकल्यो दिवोय संसारांतल्यो मोंजात पेटू तुका सायबा नाका जाल्यो इतल्यो चालत्यो आनी ओळख्यो ओगोनिता खुशो मानत्यो. म्हज्या बाबा भयणो हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे सुबेच्या देवा सर्वस्पोर मानून घेऊन. सर्वेस्परा आमच्या बापा तुज्या नांवाच्या मानाक आमी भेटयता ते बोलये वरवीं आमची ओतोस्करणां नितळ जावं आनी सर्गीचें सूख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुफळ कर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमीन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वस्परांतान बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळ्यान सर्व जाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखलें आम्हा समेस्तांक जिवीत सासनाचें. आपल्या मोहिमेवंत स्वर्गा प्रवेशा वरवीं उगडलीं आमकां दारां सर्गीची. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोगांचो सर्वस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका आसय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका आसय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सूर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र खोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें. ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत
पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या पाप साहेबा आनी फिलीप नेर आमच्या बिस्म साहेबा आनी सगळ्या यज्ञिकी वर्गा बराबर तिका पृथ्वीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवांसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओदी करून सगळीं पिडीस आसा तांची काकूत कर. अंकवर माई देवाची माई सांगाती बागियूंत झुजे बागियूंत दोर्म दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा काबूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनाक. आमेन. आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी. आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दाळणेन पडत येवं नाका पूण वायटांतली आमकां. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेता राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. होच तो जेजू आमकां शांती समाधान करूंक आयला. तो ह्या जेजूशी वेतांव आनी ताचे सरशी आमी शिकता. हाचे भाशेन ल्हानवीक आनी शांत काळजाची आमी जाता ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरेचेर म्हाका पावना पूण तुज्या राजपुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
लागल्या ओतम्या जेजूशी येया सुकोन आसलोले सोरीतले पिवून दादोशी जाया तान लागल्या ओतम्या जेजूशी येया सुकोन आसलोले सोरीतले पिवून दादोशी जाया तुझेशी येता जेजू आमचेशी तू राव जेजू तू एकलोच आमचो विश्वास तू आमचो विश्वास तुझेशी येता जेजू आमचेशी तू राव जेजू तू एकलोच आमचो विश्वास तू आमचो विश्वास प्रार्थया बापा येद्या वर्त्या देण्यांनी तुवें आमकां भरलें सासणाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळूं आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणू हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोब्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमची सोबे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार. मोच्या देवा कारगायाव दितलो ताचे नांव सदांच वाखाणटलो मोच्या देवा कारगायाव दितलो ताची देणी केन्नाच विसरचो ना तो बक्षिता सगळी तुजी पातकां तो पिडीतलो तुका बरो कोता तो मरणांतलो तुका सोडून दिता तो काकलुतीन मोगान तुका भरता मोच्या देवा कारगायाव दितलो ताचे नांव सदांच वाखाणटलो मोच्या देवा कारगायाव दितलो ताची देणी केन्नाच विसरचो ना